त्या प्लांटार जास्त म्हाका दिसता तेंचो लक्ष हांगासर जास्त ना तसो काहीतरी आसा पण त्यामुळे काय हे सगळे इंटरनल ते काय आमच्या पर्यंत पावना आम्ही तेका हात घालूं शकता. आयुर्वेदिक खंय प्लांट आहा तर राजस्थान तुमका मेजर म्हणजे ते गव्हर्नमेंट फार्मसी आहे तिकडून ऑर्डर येवपाक जाय मेजर क्रायटेरिया ते जर ऑर्डर तुमचे काम झाले तुम्ही कितले प्रोडक्शन करपाक तयार आसा आणि कितें फक्त आतां सॅलरीचो मॅटर ना सर. ही सॅलरी आता तुम्ही 8 दिवसांनी दिली बाकी ना पण आता जेव्हा दिता 10 महिने आता जे काही पेंडिंग आउटस्टँडिंग आहे ते क्लिअर केन्ना जातले कितले महिने मोठो विषय तो आसा आता. पावूंक ना जाल्यार तुजो इंटरेस्ट लोकांचो खंय मेळटलो मॅडम. सगळ्या टायमार कितले महिने 10 पेंडिंग? महिन्याच्या सोसायटी जीएपीएल सोसायटी हा फक्त इन्स्टॉलमेंट 10 महिने झाले रिकवर करून आमची डिळप करून त्यांच्यानी कंपनी आपल्याकडे दवरले. पीएफचे 5 महिन्याचे आहात एलआयसीचे हातात दवरले. परत आमचे हाऊस किपिंग सेक्युरिटी न्हू हे आमचे असे पैसे यांच्या लमसम एमाउंट दवरलेली आहे. सगळे आमच्या लॉसान आहात सगळ्याचे प्रोडक्ट स्टोर आमचे हे आमचे रॉ मटेरियल सप्लायर आहात त्यांचे पेमेंट दिवपाचे आहात परत आमचे ते ट्रान्सपोर्टर आहात सगळ्यांची बिलां आहात पेंडिंग आणि ते आम्ही मांडटले पूण कित्याक आता जे डिस्कस केले त्या प्रमाणे फॉर एक्झाम्पल दिता 30 प्रकारचे टॅबलेट्स हांगा मॅन्युफॅक्चर करतले आयज एकूय ना. परत इंजेक्शन हांगा मॅन्युफॅक्चर तेय ना. सो कितलेशेच गोष्टी जे मॅन्युफॅक्चर हांगा जाताले ते खंय ना. आता म्हाका दिसता 100 कोटी टर्न ओव्हर एका टायमार जातालो एन्युअली तो आयज खंय तरी 7 कोटीचेर येयला. सो हे विशय सगळे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आणि सरकारा कडेन मांडून हेचेर सोल्युशन कितें मेळटलें आणि आमच्या स्थानिक जे हांगासर कामाक आहात मेजॉरिटी 100% हांगासर स्थानिकूच आहात आणि तांकां कशें तेंचे इंटरेस्ट सेफगार्ड करतले हे विशयी आमी डिस्कस करतले. फार्मसी आसात थंयच्यानूय रेव्हेन्यू येतालो पूण आयज थंय वेलनेस प्रायव्हेट सेक्टर येयलेली आहा. सो मार्केट थंय कॅप्चर केला. त्यात हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की जे वेलनेस जे मार्केटिंग करता तशें आमी गोवा एंटीबायोटिक्सां मार्केटिंग करूंक जाय जाल्यार ते जर तशें तेंचे लेवलीचेर जर कॉम्पिटिशनाक येत डेफिनेटली तांकां प्रॉफिटान वयतले लॉस जावचेच ना. सो तेका लागून आमी खंय तरी स्टेप घेवपाक जाय आनी फुडें वचोंक जाय आणि ते प्रोडक्शन आहा ते वाडोवपाक जाय आणि ते प्रायव्हेट सेक्टर जे मार्केट कॅप्चर केला त्या लेवलीचेर आमची गोवा एंटीबायोटिक्सान त्या लेवलीचेर मार्केटिंग वचोंक जाल्यारूच आमी जे गव्हर्नमेंट प्रिस्क्रायब करता ते डेफिनेटली ते जाल्यार प्रॉफिटान वयतले. आमचो वैयक्तीक युगो जाल्लो आसा आनी युगोक लागून ही युनियनां जाल्ली आहा. तेतूर आमचो कामगाराचा हित ना आणि कंपनीचा हित ना. मागीर तिनूय युनियनां तुमी एकत्रीत येवन कित्याक काम करिना संघटीत काम कित्याक करिना कामगारांक एका दिनी कित्याक करिना तुम्ही तो प्रयत्न खूप झाला पण शेवटाक ज्या वेळार आमी आमचे लिडर्स आहात लिडर्सांक लागून ह्या तांकां पयलीं केल्ले आहात आनी पळय तांकां सोडपाक प्रत्येकाक जड जाता म्हणून ताका लागून ह्या असो हो लोळतेक पडलेलो आहा. त्या लिडरांनी तुमकां फायदो करून दिला आज पर्यंत कन्फर्म बीन त्या- केलेले आहात जॉब्स त्या टायमार त्या लिडरांनी लिडरांनी हे केलेलो करून ते आहा. काम केल्ले आहात दिल्ले त्या आहात. खातीर तांकां सोडपाक जायना. आता ह्या वेळार तरी तुम्ही सगळे एकटे जातले का? आम्ही सगळे एकटेच आहात आणि एकटे राहूनच काम करता. फक्त आमचो प्रॉब्लेम आहा तो आमचे जे आम्ही पयलीं जे ज्या लिडरांच्या अंडर परमनंट जाल्या ज्या लिडरान ज्या वेळार आमकां हेल्प केल्या तांकां थोड्यांक सोडपाक जड जाता. आता लिडर ना न्हू आता कितें त्या तिनय लिडरांक तुम्ही एकठांय हाडूंक शकता येतात, पण डिस्कशन बी तिघय लिडरांक घेवन करता पण शेवटाक खंय तरी लास्ट मुवमेंटाक खंय तरी तो हे वयता न्हू चढो वयता लास्ट मुवमेंटाक नाल्यार सगळे एकेठे रावनूच काम एकवट दाखया नाल्यार जावपाक ना ते. करता. आमी आहात आमी कायम रावता एकवटा तशें काय ना की आमकां पेडण्यात ही आमची हें आहा आनी हेचेरच आमी कुटुंबां चलयले आहात. ताका लागून आमकां ही फुडें लोकांचा भवितव्य आतां भवितव्य ह्या फुडें चलांक जाय आनी त्या भवितव्याचेर लोकांक खंय तरी रोजगार मेळांक जाय.